ओके चल जसिंता. हॅलो. स्टार्ट कर. इन द नेम बापाचे बापाच्या पुताचे आणि पवित्र आत्म्याची नावे. साचे पवित्र आमेन. नाव. आमेन. स्वर्गीच्या बापा, जेसू ख्रिस्ता आणि पवित्र आत्म्या, आर्गा मोहिमा आणि दिनवास तुका आयज आनीक एक फावट तुवें आमकां ह्या जुमा वरवीं एकठांय केल्या पासत आयच्या दिसा पासत हांव तुका आर्गां दिता बापा. आणि ह्या वेळार तुवें आमकां सगल्यांक एकठांयल्यान आमचे खोशी न्हय पूण तुजी खोशीन तुवें आमकां वेंचून काडल्यांत ह्या वेळार एकठांय जावपाक ह्या जुमा वरवीं बापा. आयचो दीस हांव तुज्या हातांत घालता बापा. तुवें सकाळीं ते सांजे आतां पर्यंत तुवें आमकां बरे भाशेन सांबाळल्या पासत हांव तुका आर्गां आनी महिमा दिता बापा. आतां आमचो भाव विन्सेंट उलयतलो तेचे तें तुजें उतर आमच्या मोनान तूं रिगोय बापा. तो आमकां बरे भाशेन समजावून सांगता दर बुधवारा दिसा. तेचे वरवीं आमी चलताय आमचें लायफ आमी तुज्या हातांत घालून चलतात बापा. Praise God. तुजें आसणें सदांच आमच्या बरोबर आसा म्हूण हांव तुका आर्गां आनी दिनवास दिता बापा. हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. Amen. Amen. Argan Jesu. Amen, amen. Muhimman Jesu Jesu. karga, Jesu Praise God. karga. Thank you, Jesus. Thank you, Jacinta. Praise Jesus. Praise God. Testimony आज कोणागे हाई देवा आर्गां दिवपा कितें हा आयजू. Praise Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. हांव एक दाखले सांगता सिस्टर. Praise God. काल म्हाका पयर राती पासून खूब चक्कर येतालो आणि काल उबें रावंक बी त्रास जातालो आणि आयजूय. पण काल हांव डॉक्टरा कडेन गेल्लें तेन्ना BP हाय जाल्लो म्हजो. तर राती एक टॅबलेट घेवन न्हिदलें आनी मागीर तेन दिले न्यू टॅबलेट आनी ती घेवन न्हिदलें आनी मागीर दिसभर आज बरें दिसनासलें पूण हांव उतरानूच आसलें जेजूक वाखाणटालें ऑल द टायम. आनी तेका लागोन आज म्हाजी BP नॉर्मल येयल्या. आज परतून गेल्लें चॅकअपाक तर तेणें आपयल्लें म्हाजे डॉक्टरीन म्हाका. तर BP आतां नॉर्मल आसा पूण थोडेशें विकनेस आहा तेंय बरें जालें म्हणून हांव देवाक वाखाणटा आनी दिनवास दिता. Argan Jesu. Muhimman Jesu. Praise God. Thank you, Jesus. Praise Jesus. आणि होरे आर्गां दिवपाक कॉमेस केलें तें बरें केलें Jacinta. That is the way to praise God. Instead of thinking about all that's happening. Praise Jesus. Yes. Thank you, Jesus. आणि कोण आहा? आणि कोण आहा? Praise God. Thank you, Jesus. जेजू कारगांव, जेजू कारगांव. जेजू कारगा. ह्या दिसांनी आमची खूब गोवायकी आसूंक जाय न्ही. सगळ्यांनी गोवायकी दिवपाक एकदम गरजेचें न्ही. Praise God. जेजू कारगांव. आमचो जेजू कारगा. आमचो भाव सेबी आनी आमची बाय मारिया युकेतान आयज येयल्यान ती आतां जॉयन जाल्यान आतांच. Praise God. Welcome, Baba Sebi. जेजू कारगांव. Praise Jesus. Who is Maria, brother? Maria, आऊ हा हिंगा. तूं एकलीच मारिया म्हणून सजमताय पळय आहात आनी मारिया आहा. तूं आतां उलयताय म्हणून ती आतां उलयना पळय. Thank you, Jesus.
ओके कोण आहा आनीकूच नाल्यार कॉमेंट्स करूया. प्रेज गॉड. प्रेज जीसस. प्रेज जीसस. गोवायकी कोणाचीच ना. प्रेज गॉड. आमी गोवायकी दिवपाक एकदम गरजेचे. ल्हान व्हड कसली गोवायकी एकदम गरजेची, कित्याक आमच्या गोवायकी वरवीं आतां आमी थोड्या वस्तू ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमी जेन्ना विस्वाशी रावता तेन्ना व्हडली गोवायकी आमच्या जिवितांत घडोवन येता. ल्हान आमेन. वस्तूंनी आमी जेन्ना विस्वाशी रावना व्हडल्यो व्हडल्यो गोवायकी कश्यो मेळटल्यो आमकां. प्रेज गॉड. आमच्या जिवितांत कितें तरी घडटा की ना. होय ब्रदर. मास्काट पावस पडटा की ना. प्रेज जीसस. करीन करीन हांगा. करीन Brother, मास्कट. brother, I will tell one small testimony. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. होय. आर्कान जीसस. जेजू कारगा जेजू कारगा. जेजू ब्रदरान कारगा. विचारले न्हू हांगा पावस पडटा ओ ना. तुमकां आतां खबर आहा गालफाक हो तेंप कसलो पळय तो. सारके थोणाय पडले आमकां हिंगा. सारकी म्हणजे सारकी. तर वाव. त्या दिसा देरेफेत न्हू 2 सुमार रातीक न्हू वडेजांक लायट गेली. तर तुमी जाणा आतां कितकी थोणाय पडले आनी लायट गेली. आनी आमकां आयको येयलें ट्रान्सफॉर्मर शॉर्ट जालो पळय तो भायल्यान. आमी न्हिल्लीं. तर आमी उठलीं आनी आमकां कांयच पडोंक ना. हांव जेजूक आर्गां दिवत रावलीं. भायर सगळे आमचे नेबर आहा पळय तितके हें पळयतात तें पळयतात तें पळयतात. हांव पोत्तून न्हिदोंक गेलीं आनी म्हाजो घोवूय न्हिदोंक गेलो. आमी दोगांय न्हिदोंक गेलीं आनी हांव आर्गां दीत रावलीं. 1.5 वरान लायट येयली. पूण तुमकां एक सांगूंक सोदता, जेन्ना आमी आमचें मन रिन्यू केलें आनी आमकां दिसलें की न्हू आमी एसीनूच न्हिदल्यान गो हीं. जेजूक आर्गां इट वॉज प्रेज 48 गॉड. डिग्रीज बट आमकां दिसलें की आमी 22 डिग्रीजानूच न्हिदल्यान गो हीं. जेजूक आर्गां. जेजू प्रेज गॉड. कारगा. थँक यू जीसस. जेजू प्रेज प्रेज कारगा. जीसस. गॉड. प्रेज गॉड. 48 degrees. Yeah, थोंडाय कितकोन जाली? Is it hot or cold there? It is 48, but we renewed our minds. We said, Okay. yeah, we spoke. I was just rejoicing. I remembered Praise म्हाका God. उगडास येयलो ब्रदर विन्संटाचो म्हाका एका तेंपार उगडास येयलो. तेन्ना गोंया पळय हें जालेलें स्टॉर्म जालेलें आनी 4-5 दीस लायटी नाहल्यो. आनी ब्रदर विन्संट न्हू आपणाचें मन रिन्यू केलें आनी तो म्हणूंक लागलो आपणाक गोरमी बिरमी कांय लागोंक ना कांयच जावंक ना. आपूण सारको नॉर्मल टेम्परेचरान न्हिदलो. आनी Yes. हांवें तशेंच केलें. हांव आर्गां दीत रावलें आनी म्हाका घाम पासून येयनाहलो. Praise God. पूण म्हाका थोणाय कशी भितरल्यान पवित्र आत्म्याची थोणाय आमकां दोगांयकी आमकां ते पवित्र आत्म्याचे उद्देशी आमकां हें हीट आहा पळय ती 48 आमच्यान ती 22 की आमी न्हिदली. Arkan Jesus. जेजू Praise God. कारगा. जेजू कारगा. Beautiful. Nice. Thank you, Jesus. जेजू कारगा. Jesus Karka. Praise God. Praise. मास्काच्या वेळार गरमी आसतली 48 वय सारकी. आतां जून जुलय गरमी एकदम चड आहा थंयसर. पूण पळय आमी जेन्ना आमच्या मनाची नडसवणी करता तेन्ना आमच्यान सगळें करूंक जाता. जेजू कारगा. Jesus Karka. Praise God. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. Flavi Hago. जेजू कारगा. एक्चुअली कितें जालें काल आज न्हू म्हगे चेडूं इस्कुलांतसून येयलें आनी तें कितें सांगपा लागोलें. तें येयलें आनी त्या रुमान तेका आयकूं येयलें. सो 2 दिसान तें येयलें. हॅलो ब्रेक जाता. आयकूं येता आतां? ब्रेक जाता मातशें. ओय आयकूं येता. इज इट ब्रेकिंग स्टील? नो गुड. ओके.
सो 2 दिसां चोड इस्कूल आसूं येता आनी कितें जालें की सॅडली एक स्टुडंटांतल्यान द एनिमी हॅज बीन लायक क्रिएटींग डिस्प्यूट एश क्रिएट कोत्ता सगळे फ्रेंड्सां मोदें एश कोन्न घुसपोड असो आनी कितें जालें मागीर एकलो पेरंट इनवॉल्व जालो तेणें मागीर ते चेडवा फोन केलें आनी ऑल दॅट हॅपन्ड आय डोंट वॉन्ट टू तें सगळें सांगना मागीर आज आनको येयलें चेडूं आनी मातशें इमोशनल एस जायन येयलें आनी म्हाका सांगूंक लागलें तूंय तेका फोन कर म्हूण ते चेडवा आज ते दुसऱ्या गेमायन केलें आतां तूंय कर म्हूण हांवें तेका सांगिल्लें चोय आमी सगळीं तें देखून देवागे भुरगें इट्स जस्ट दॅट समटायम्स तो सैतान आहा तो ही ट्रायज टू यूज गॉड ऑल्सो वॉन्ट्स टू यूज अस आनी ते सैतानाकूय जाय आमकां यूज करपाक बट इट्स द चॉयस वी मेक एंड वी हॅव टू मेक द रायट चॉयस बाय लिसनींग टू गॉड ओनली तें सगळें तें जाणा तेंय बायबल क्लास तुमगे अटेंड कोत्ता सो शी नोज बट आय जस्ट रिमायंडेड हर तेका उगडास केलो तें मातशें हें आहलें की तूं कोर मामी तेका फोन तेगे मामी आनी सांग हांवें सांगलें चोय हांव तेगे मामी हर्ट कोरपा ना तूं एक काम कर फाल तूं वच आनी तूं इतलें तेका विचार म्हूण तेका रिमायंड कोर म्हूण की तूं जाणा न्हू की द होली स्पिरीट लिव्स विदीन यू तुगे तूं जावन आसा होली स्पिरिटागे टेंपल म्हूण Praise सो God. डू यू थिंक वी शूड बी डुईंग दीस कित जातें लायक तूं तेका बरे भाशेन सांग आनी तेज्या हातान तुका आनी कांय सांगनाका बिकॉज तें जायतें प्लॅन कोत्तालें हांव हें सांगतोलें तें सांगतोलें जायतें हांवें सांगलें तूं इतलें सांग तेका एंड शी वील अंडरस्टँड म्हूण लायक आय बिलीव दॅट तें फाल्यां वचोन इतलें सांगतोलें आनी तेजेरूय तेका समजता म्हूण सो पयलीं तें इतलू एजिटेटेड मातशें आहलें एकदम की आतां फोन कर लंच देखून जावं ना बट आय टोल्ड हर टू काम डावन आनी आय जस्ट लायक वॉन्टेड टू आस्क द होली स्पिरीट ऑल्सो टू टेक कंट्रोल एंड आय बिलीव की तो तेकाय थोंड कोत्ता म्हूण आनीक मागीर तें जेयलें बा बरें आनी मागीर म्हाका सांगता मम्मी होरें बोरें जालें आमी तेगे मम्मी फोन केलना शी वूड हॅव Praise बीन God. हर्ट तेकाय मागीर समजोलें बट स्टार्टींग हांव लायक आतां कॉल कर बिकॉज ते दुसऱ्यान फोन केलो म्हूण म्हाकाय सांगोता आय सेड म्हाका इनवॉल्व जावपा नाका तूं फाल्यां तेका इतलें सांग म्हूण सो आतां तें डिसायड केलां वय हांव तेका इतलें सांगता म्हूण बरे भाशेन सो जेजू वार्गां कितें उतर ते भुरग्यांकूय समजोता एंड लायक Praise एट दिस God. एज आनी आमी वी आर ऑल्सो एबल टू टेल आर इमिडिएट फॅमिली मेंबर्सांकूय कितें वेव्हारांक घालूंक आमी पावताय म्हूण कितें आमी आयकताय तें तेंकांय समजोवपा पावताय म्हूण सो जेजू वार्गां Jesu सो Arga. Yes. जस्ट Praise अ God. स्मॉल Thank you, शेअरिंग बट Jesus. या ती भुरगीं कितून सारकें हें जायन येता इमोशनल जायन आनी हें जालें तें जालें Hmm. देखून आमी उतरांतल्यान तेंका समजोवन दिवपा जाता आमगे भुरग्यांक Praise या Jesus. जेजू कारगां Thank प्रेज you, गॉड Jesus. Praise God. आनी आतां तीं 2 फ्रेंडांगे कितें जालो तें ती आनी दोगांय फोनार उलोयताय तितून तेणें आयकिलें हांव तें सांगोत म्हूण सो शी जस्ट केम टू द रूम बट दे नायसली आनी बोरें जायन उलोयताय तीं Praise God. Thank you, जेजू Jesus. कारगा जेजू कारगा Jesu थँक यू Karga. होली स्पिरीट येस Praise God. Okay, Baba. जेजू कारगा आनी कोण ना Over to you. आनी कोण ना गोवायकी दिवपाक जेजू कारगा आनी कोण ना Praise Jesus. बरें आमी कालच्या बुधवारा दीस आमी कितें शिकताले हांव कोण तरी म्हाका सांगूंक शकता कालच्या बुधवारा दीस आमी कितें शिकले हांव पावलुची थेसलोनिकारांक पयली चिटींतलें 5वो वेसोर 23वी वोड ताचेर की आमगे देव आमकां संपूर्णायेन पवित करता संपूर्णायेन पवित करता व्हेरी नायस सारकें म्हणलें म्हणटोच आमी आमकां पवित जिवीत जिवंक जाय जाल्यार आमकां कसली गरज आमकां देवाच्या उतराची गरज सारकें Amen. Yes. देवाचें उतर हा जाल्यार आमच्यान खरेपणी एक पवित जिवीत जिवंक जाता संपूर्णायेन पवित जिवंक जाता कित्याक ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सर्वंडार मानलो त्या दिसा आमचो आत्मो जेजू सारको जालो आमी एक नवी रचना जाली सारकें होय brother. पूण आमी आतां नवी रचना जाल्या म्हणून आतां आमच्यान पवित जिवीत जिवंक जाता आमकां कापोस्ताद आहा पवित जिवीत जिवोवपाक पूण आमी आजून पवित जावंक ना ना. म्हणटच ज्या दिसा आमी नवी रचना जाल्या
आमचो आत्मो जेजू सारको जाला, आमी आमच्या आत्म्यान पवित्र जाल्या. म्हणजे आमचो आत्मो जेजू सारको जाला, पूण आमी संपूर्णपणान आमी पवित्र जावंक ना. सारकें? होय ब्रदर. कित्याक आमी संपूर्णपणान पवित्र जावंक ना? कित्याक आमी जावन आसा एक आत्मो, आनी ह्या आत्म्या आमी जावन आसा एक आत्मो, आनी आमकां हा एक मन, आनी तें मन जियेता एके कुडीन. Praise God. सारकें? होय ब्रदर. म्हणटच ज्या दिसा आमी एक नवी रचना जाल्या, त्या दिसा कितें घडटा? आमचो आत्मो जेजू सारको जाता, पूण आमचें मन ज्या भाशेन पयलें आसलें तशेंच आमचें मन आजुनूय आसा. ज्या भाशेन आमची कूड आसली तेच भाशेन आमची कूड आसा. म्हणजे आमचे कुडीन आनी आमच्या मनान कसलोच बदलाव जावंक ना ज्या दिसा आमी एक नवी रचना जाल्या. सारकें? इतलें आमी होय शिकल्या कालच्या Praise बुधवारा God. दीस. Yes. ओके. आयज आमी हाचेर वचया. आमी आतां शिकताले की आमी संपूर्णपणान आमी पवित्र जावपाक गरजेचें. आनी हें पवित्र जावपाक जाय जाल्यार आमकां देवाच्या उतराची गरज आसा. देवाचें उतर आमच्या काळजांत रिगून रावंक जाय. म्हणटच आयज आमी ह्या देवाच्या उतराचेर आमी फुडें नियाळ करुया. कशे भाशेन आमी संपूर्णपणान देवाच्या उतरावरवीं आमच्यान पवित्र जावंक जाता. आमी म्हणणी Proverbs. प्रॉवर्ब्स Yes. म्हणणी आविस्वर 9 वोड 10. प्रॉवर्ब चॅप्टर 9 वर्स 10 आमच्यान वाचूंक जाता. होय ब्रदर. होय. म्हणणी आविस्वर 9 वोड 10. जेजू कारगा. जेजू कारगा. जाणवायेचो ओरोंब म्हणल्यार सर्वेस्पराची भिरांत, आणि भाग्यवंतांची जाणवाय म्हणल्यार समजिकाय. जेजू कारगा. जेजू कारगा. म्हणटोस ही भिरांत कितें म्हणटा? आविस्वर 10 कितें म्हणटा? जाणवयेचो ओरोंब म्हणल्यार सुरेस्पुराची भिरांत. जाणवायेचो कितें? ओरोंब. ओरोंब म्हणल्यार सुरेस्पुराची भिरांत. इंग्लिशीन ताका म्हणटा द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम. द फियर ऑफ द लॉर्ड म्हणजे इतलें ल्हान दिसता म्हाका. जाणवायेचो ओरोंब म्हणल्यार सुरेस्पुराची भिरांत. भयणीनो, आयकात बरे भाशेन. आमकां सुरेस्पुराची भिरांत येवंक जाय जाल्यार आमकां जाय कसली गरज? देवाच्या उतराची. देवाच्या उतराची. आतां हें उतर जें म्हणटा की आमकां सुरेस्पुराची भिरांत, ही सुरेस्पुराची भिरांत कसली जावन आसा? हाचो अर्थ कितें? सुरेस्पुराची भिरांत हाचो अर्थ म्हणजे कितें? हाचो अर्थ कितें? सुरेस्पुराची भिरांत कोण म्हाका सांगूंक शकता? आतां समजा एक बायल, ओके, 12 सुमार एकटी रस्त्यार वता आनी तिचो जाणो त्या वाटेर खूब सोरे येतात, ते वायट मनीस आसात, ते एकटीच चलता. तिका कितें आसतली? ती गोठायन चलतली वा तिका भिरांत आसतली? भिरांत आसतली. ती भिरांत. तुम ब्रेक जाता ब्रदर. त्या बायलेक जी रातीक त्या वेळार त्या जाग्यार ती वेता तेन्ना तिका भिरांत कित्याक येता? कोणी तिका अटॅक करीत अटॅक करीत म्हणून. आतां समजा एक भुरगें, ताणें तें गेला इस्कॉलाक, आतां एग्जाम दिल्या आनी सगळ्या 2-3 सब्जेक्टींनी फेल जाल्या. आनी ती जाणो की पांय मायन एकदम राग येता फेल जायत जाल्या, आनी ती आतां रिपोर्ट घेवन घरा येता. तुमकां कितें दिसता? कसली भिरांत आसतली त्या भुरग्याक आपल्या पांय मायन? पास जातले ओ ना 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 ना, आतां रिजल्ट येयला.
जालें 2-3 फेल, रिपोर्ट येयलो, हातान रिपोर्ट हा, आतां घरा वचपाक जाय आनी रिपोर्ट दिवंक जाय आनी सिग्नेचर मारूंक जाय. भुरग्याक भिरांत आसतली की ना? वय कित्याक भिरांत आसतली? कित्याक ते भुरगें जाणो की आपल्या पाय मायक राग येतलो म्हणून, पाय माय तांकां बोडयांनी मारतलो म्हणून, आनी कितें तरी ताका पेट पडटलो म्हणून. सारकें? येस ब्रदर. दिसांनी म्हणलें पेट पडटलो म्हणून, पेट पडटलो. आयकलां तुमी पेट पडटलो म्हणून? वय हय. तो पेट पडटलो म्हणून त्या भुरग्याक आतां भिरांत. हांव विचारतां तुमकां, जेन्ना उतर ओडटा, तो ब्रेक जाल ब्रदर, ऐकलं ना. हांव म्हणटा, ब्रेकिंग, वॉइस इज ब्रेकिंग. वॉइस इज ब्रेकिंग. जेजू योर कार वॉइस या. म्हाका येस येस. दिसता म्हणजे एक मिनिट हांव चेंज करता राव. जेजू कारगां, Yes, God. जेजू कारगां, जेजू कारगां. So scripture English in kit muttacho यार. हॅलो, Hello, किती झाली? brother मातशें adjust कोत्ता internet. आतां सारकें आहा? मातशें ब्रेक जात आतां ब्रदर सारकें तरी. आहा? ओके, आनी मातशें उलय आहा? पळोवया. हॅलो? अजूनय तशेंच आहा? ना ना आहा सारकें. ओके जालें आतां? हांवें म्हज्या Yep. हॉटस्पॉटाचेर घातलां कित्याक म्हजें डेटा इंटरनेट मातशें हें आहा जालां, अनस्टेबल जालां. Okay, okay, हॉटस्पॉटाचेर good, घातलां. good, good. It's good. अर्घ्या देवाक अर्घ्या. जेजू कारगां, जेजू कारगां. म्हणटोच मोन्नी आ विस्पोर 9 वोड 10 म्हणटा की जेन्ना कोणाक कितें 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 बरयलां ताचेर? जाणवायेचो ओरोम म्हणल्यार सोरेस्पोराची सुरेस्पराची भिरांत. भिरांत. सारकें? वय. म्हणटोच ही सोरेस्पोराची भिरांत कसली की आमकां पेट पडटलो म्हणून? ना. सारकें बाय नेटीन सारकें म्हणलें, रेवरेन्शियल फियर ऑफ द लॉर्ड, रिस्पेक्ट एंड ऑनर ऑफ गॉड. honor. म्हणजे भाव भयणीनो, जेन्ना हें उतर पोन्न्या कोरार बरयल्लें तेन्ना आमकां आजून कुरपेची सजमणी नासली, देवाची काकूट अशी आमकां सजमणी नासली, तेन्ना कायदो चलतालो, मोइजेचो कायदो. आनी मोइजेचो कायदो कोण तोडटालो तांकां आतां पेट पडटालो, तांकां आतां देवाची खास पडटाली. म्हणटोच जेन्ना सॉलोमन जे ताणें मोन्नेची पुस्तक बरयलां, ताणें म्हणलां की 10 ओळी कितें म्हणलां? जाणवायेचो ओरोम म्हणल्यार सोरेस्पराची भिरांत. म्हणजे कितें? जेन्ना कोण कायद्या प्रमाणें चलतालो, पोन्न्या कोरारार मोइजेच्या कायद्या प्रमाणें चलतालो, ताका आतां कसलीच खास पडनासली. फारिजियो, धोमशास्त्री, याज्ञीक हो देवा कडसून तांकां कसलीच खास नासली. कित्याक ती आतां मोइजेच्या कायद्या प्रमाणें जें बरयल्लें, ताका सांगलें हें करनाका, तें करनाका, त्या प्रमाणें चलतालीं.
आनी तांकां आतां कसलीच खास नासली. पूण जो कोण कायदो तोडटालो, जो कोण कायदो मोडटालो, जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलनासलो, जो कोण मोइजाच्या कायद्या प्रमाणे चलनासलो, तांकां खास आसली आनी तांकां आतां ही भिरांत आसली पोन्न्या करारार. पूण आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ही म्हणणी आमी विस्वोर 9:10 वाचता, आतां आमकां जे भाशेन आमचे बाय नेटीन सांगलां, आमकां आतां ही भिरांत ना देवाची की देव आमकां खास घालतलो, देव आमकां मारतलो, कोण आमकां बोडयांनी मारतलो. आतां आमी इगर्जेक वचना जाल्यार पाद्री आमकां आमकां येतलो घरा आनी आमकां पेट दितलो, अशें कांय ना. पूण पोन्न्या करार अशें जातालें. पूण भाव भयणीनो, आमकां आतां पेट पडना जाल्यार, आमकां कसली खास ना जाल्यार हाचो अर्थ कितें की आमकां केन्नाच कसली खास पडची ना? खास पडटलीच. एक दीस पडटली, कित्याक एक दीस जेन्ना जेजू परतून येतलो तेन्ना आमी खरेपणी आमची तयारी करूंक ना जाल्यार आमी संपूर्णयेन आत्म्यान, मनान आनी कुडीन आमी पूर्ण आमच्या पूर्ण सैमान आमी पवित्र जावंक ना जाल्यार आमकां खास पडटलीच. म्हणटूच ही म्हणणेन कितें सोलोमन सांगतालो की देवाची जाणवायचो ओरोम म्हणल्यार सोरेस्पोराची भिरांत. म्हणून जितली आमी आतां ही जाणवाय, सोरेस्पोराची जाणवाय आमी भितर घेता, कशे भाशेन घेता? ताच्या उतरा वरवीं. देवाचें उतर जावन आसा देवाची जाणवाय. आयकतात तुमी भाव भयणीनो? देवाचें उतर जावन आसा देवाची जाणवाय. जितली आमी देवाचें उतर घेता आनी आतां आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आतां कितें घडटा? आमकां तें उतर पाळूंक आमकां पयली वस्त म्हणल्यार आमचो आत्मो जेजू सारको जावपाक, आमचो आत्मो आमी एक नवी रचना जावपाक एकदम गरजेचें. इट इज इम्पॉर्टंट टू बी बॉर्न अगेन. ताका म्हणटात आमी एक नवी रचना जाल्या. म्हणटच ज्या दिसा आमी एक नवी रचना जाता, देव आमकां कितें दिता? आपल्या पुताचो आत्मो दिता, वय की ना? आनी कितें दिता आमकां? तो आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. आयकतात भाव भयणीनो? ज्या दिसा आमी एक नवी रचना जाता, त्या दिसा आमचो आत्मो जो आतां देवा कडसून पयस गेल्लो, जो आत्मो मेलोलो आसलो, तो आतां आत्मो जेजू सारको जाता. आमकां पवित्र पुस्तक म्हणटा आमी एक नवी रचना जाल्या. ज्या दिसा आमी नवी रचना जाल्या, देव आमकां त्या बातिजमा वरवीं, पवित्र आत्म्याच्या बातिजा वरवीं आमकां पवित्र आत्मो येता आनी आमचे भितर ठिकाण करता. आमचे भितर तो आतां रावता. आमची कूड आतां पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाता. आनी खूब लोक चुकता, कित्याक ती सजमतात कितें? ज्या भशेन हांवें तुमकां सांगलेलें कालचे फावटी, ज्या दिसा एक नवी रचना जालो, देवाचो आत्मो, जेजूचो आत्मो म्हजो एक जालो, हांव आतां सजमन, अरे सगळें बरें आहा, शांती आहा, थोडाय आहा, सगळें बरें आहा, पवित्रपण आहा. पूण थोड्या दिसांनी, थोड्या सुमारांनी, थोड्या 2-3 म्हयन्यांनी हें सगळें जें हाय आसलें सगळें डावन जालें. आनी त्या वेळार म्हाका कळ्ळें की जो पवित्र आत्मो आसा म्हजे भितर, तो फकत म्हज्या फिलिंग्सान, म्हज्या भावना वरवीं चलना. आतां म्हाका जाय म्हज्या मनाची नडसणणी करपाक. म्हणून जितलो हांव आतां पवित्र आत्मो जो म्हजे भितर आहा, त्या पवित्र आत्म्या उद्देशी हांव देवाचें उतर शिकता, देवाच्या उतराचेर नियाळ करता, देवाचें उतर हांव आतां पाळटां. चड करून पाळपाक गरजेचें. भाव भयणीनो, आतां इगर्जेन खूब प्रोफेसर आहात. तुमी जाणा प्रोफेसर म्हणजे कितें? शिकोवपाक सगळे बरे येतात फुडें. शिकोवपाक सगळो येता फुडें देवाचें उतर शिकोवपाक. केन्ना तुका कोणाक चान्स मेळत जाल्यार अरे बाबा तूं ये देवाचें उतर परगट करपाक, सगळें सोडून देवाचें उतर परगट करपाक शिकोवपाक येता. पूण व्हडली वस्त म्हणल्यार कितें भाव भयणीनो? व्हडली वस्त म्हणल्यार तें उतर पाळूंक, टू बी अ डूअर ऑफ द वर्ड. कित्याक जो कोण फकत उतर आयकता, जो कोण उतर देवाचें उतर आयकोपाक येता, रिती दाखयता, इगर्जेक वेता,
तसो म्हणटा जालें म्हजे मीस आयज बुधवाराचे शिकोवपाक जालें आयज हांवें आयकलें. तुका दिसता की तुका कसलो फायदो जातलो आयज हांगा येवन? तुका कितें फायदो जातलो इगर्जेक वचोन? तुका कितें फायदो जातलो रितीऱ्याक वचोन? ना, कसलोच फायदो जावचो ना. कित्याक? तो फायदो तुका जातलो जेन्ना जें उतर तूं शिकलाय त्या उतराची तुका सजमणी मेळ्ळ्या आनी तें उतर तूं आतां पाळूंक सुरवात केलाय. तें उतर तूं पाळूंक सुरवात केलाय. म्हणटच भाव भयणीनो, ज्या दिसा हांव उतर आयकतां, त्या उतराचेर हांव नियाळ कोत्तां, तें उतर हांव सजमणी घेवन हें म्हजे भितर घालतां आनी तें उतर आतां पवित्र आत्म्याच्या आदारान हांव तें उतर पाळटां, तेन्ना हांव कितें जाता? आतां हांव कितें जातां? आय होली बिकम रायचस. आमचे भाशेन रायचस म्हणजे कितें? प्रमाणिक प्रमाणिक प्रमाणीकपण. Praise सारकें, हांव God. Wow. प्रमाणीक जातां. देव बरें करूंक लागली. हांव प्रमाणीक जातां, हांव रायचस जातां. पूण आयकात म्हज्या भाव भयणीनो, हांव जें तुमकां सांगूंक सोदतां तें आयज आयकात, कित्याक म्हजी चूक जाली, खूब दीस चूक जाली. हांव सोजमलो की ज्या दिसा हांव एक नवी रचना जातां, आतां म्हजी स्वर्गार वचपाक गॅरंटी जाल्या. ज्या दिसा हांव एक नवी रचना, ज्या दिसा हांव बॉर्न अगेन जालां, म्हजी आतां स्वर्गार वचपाची गॅरंटी जाल्या. पूण देवाचें उतर म्हणटा, ना, तुजी गॅरंटी आजून जावंक ना. कित्याक आमी कालच्या बुधवारा दीस कितें वाचलां की पयली चीट थेसलोनाक बरयली, पयली चीट थेसलोनाक 5:5-23 वाचुया, पोत्तून वचया. त्या वळीचेर आमी पोत्तून नियाळ करुया. आमी शिकला की आमी संपूर्णयेन पवित्र जावपाक एकदम गरजेचें, वय की ना? Why, brother? आमी संपूर्णयेन पवित्र जावपाक एकदम गरजेचें. वाचुया, ती वळ 23 वाचुया. शांती दिता तो देव तुमकां संपूर्णयेन पवित्र करून आनी जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी येतलो त्या दिसाक तुमचें आख्खें जिवीत ओतम्या कुडी सयत तो चुकी बिरेत सांबाळूंक. जेजू कारगां, जेजू कारगां. आतां हांव जेजू कितें सांगता कारगां. म्हज्या भाव भयणीनो, आयकात. हांव आतां प्रमाणीक, हांव संपूर्णयेन कितें म्हणटा? 23 वळीन कितें म्हणटा? आमी शांती दिता तो देव तुमकां संपूर्णयेन पवित्र करूंक, संपूर्णयेन पवित्र करूंक. सारकें? सारकें? Why, brother? संपूर्णयेन पवित्र करपाचें म्हणजे कितें? आमचो ओत्मो, आमचें मन आनी आमची कूड. सारकें. आतां आमी आतां आमच्या ओत्म्यान जेजू सारकीं जालीं, पूण आमच्या मनान, आमचे कुडीन आजून पवित्र जावंक ना, आजून प्रमाणीक जावंक ना. आमी प्रमाणीक फकत जाल्या आमच्या ओत्म्यान. पूण जेजू आतां पोत्तून येतलो आनी जेन्ना जेजू पोत्तून येतलो, हें उतर सांगता की आमकां जाय संपूर्णयेन आमच्या ओत्म्यान, आमच्या मनान आनी आमचे कुडीन आमी पूर्ण संपूर्णयेन पवित्र जावपाक. म्हणजे जें आमकां प्रमाणीकपण आमकां आमच्या ओत्म्यान मेळ्ळां, प्रमाणीकपण आमकां आमच्या ओत्म्यान मेळ्ळां, तें प्रमाणीकपण आतां आमकां आमच्या मनान पवित्र करता आनी आमच्या मनान पवित्र करूंक आतां आमच्या कुडीन पासून आमकां पवित्र करता. सारकें? वय की ना? Why, brother? ओके. आतां भाव भयणीनो, जेन्ना पवित्र आत्मो म्हाका कितें सांगता, पवित्र आत्मो म्हाका कितें हुकूम दिता, पवित्र आत्मो म्हजे कडेन उलयता, कित्याक हांव आतां एक नवी रचना जाल्यार म्हजे कडेन पवित्र आत्मो आहा. पवित्र आत्मो म्हजे कडेन उलयत आसा, तो उलयत आसा. तो असो न्ही की हांव फकत बायबल क्लासीक येता तेन्ना उलयता आनी जेन्ना हांव कामाक वयता ताका सांगता, आतां तूं घरा राव, आतां इगर्जेक गेला, हांव बायबल क्लासीक गेलां, तूं आतां तुजे कडसून पयस वच, तुका हांव जेन्ना मागणें करतलो सांजचो वा सकाळीं मागणें करता तेन्नाच तूं ये. ना भाव भयणीनो, पवित्र आत्मो आमचे कडेन 24/7 एक एकल्या तोडीर आमच्या भितर आसा. सारकें? Why? तो Praise God. आतां आमकां सांगता, तुमी त्या उतरा प्रमाणे चलात.
तें उतर जें तुमकां सांगलां तें तुमी करात. म्हणटच जेन्ना म्हाका पवित्र आत्मो तें उतर म्हाका करपाक सांगता आनी हांव आतां पवित्र आत्म्याचो पवित्र आत्म्याचो ताळो, पवित्र आत्म्याचो आवाज आयकून तें उतर हांव पाळटां, आतां हांव म्हज्या मनान, कित्याक हांवें म्हज्या मनाची नडसणणी केल्या, हांवें तें उतर आयकलां आनी आतां हांवें म्हजे कुडीन तें उतर पाळलां. कित्याक म्हज्या मनान म्हणून हांव समजलो उतर, हांवें आयकलां तें उतर, म्हाका समजणी मेळ्ळें तें उतर, पूण म्हाका तें प्रमाणीकपण जें म्हज्या आत्म्यान जालां आनी आतां म्हज्या मनाची नडसणणी हांवें केल्या आनी ती नडसणणी करून आतां हांव म्हज्या कुडीन आतां ह्या पवित्रपणांत जियेता. आतां भाव भयणीनो, आतां हांव संपूर्णपणान पवित्र जाता. जेजू कारगां. Jesu karka. आयकलात Wow, तुमी? praise God. म्हणटच जेन्ना हांव पवित्र आत्म्या बरोबर हांव चलतां, जेन्ना हांव पवित्र आत्म्याचो आवाज आयकतां, जेन्ना पवित्र आत्मा म्हाका ताच्या उतरा प्रमाणे कितें सांगता तें हांव करतां, आतां हांव पवित्र जातां. हांव Amen. पवित्र जातां. हांव Thank you. सोजमलो, आयकात, ही म्हजी चूक जाल्ली, हांवें शिकयलां जाल्यार हांव सोजमलो की ज्या दिसा हांव एक नवी रचना जाल्यार हांव बॉर्न अगेन जालां, त्या दिसा हांव पवित्र जालां. ना भाव भयणीनो, त्या दिसा हांव फकत प्रमाणीक जालां म्हज्या आत्म्यान. आनी खूब लोक चिंता की जेजूच्या संपूर्ण कामा वरवीं, थ्रू हिज फिनिश्ड वर्क्स, आमी आतां पवित्र जाल्या, आतां आमचें तारण जालां, आतां आमी सासणाचें सूख भोगूंक पावतल्या. आमी चुकल्या. म्हणटच हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, तें आयकात बरे भाशेन. भाव भयणीनो, हांव एक स्क्रिप्चर घालतां, इंग्लिशीन घालतां, कित्याक म्हाका तें कोंकणीन सांगपाक सारकें जायना. इंग्लिशीन घालतां हांव, कित्याक म्हाका कोंकणीन ती एक्झॅक्टली सोजमणी मेळना. ओके, आमच्यान हो स्क्रिप्चर घालूंक जाता. पयली चीट कोरेंतकारांक 20:11. 1 Corinthians chapter 6 and verse number 11. वाचूया. तुमचे मोदे असली कांय जाणां आदी आसली, पूण आतां सौम्या जेजू ख्रिस्ताच्या नांवान आनी आमच्या देवाच्या आत्म्या वरवीं तुमी स्नान घेवन नितळ, पवित्र आनी देवाक मानवलोली जाल्यांत. भावी, तुका आयकोंक जायना, म्हाका आयकोंक जायना, हांव नको, म्हाकाच प्रॉब्लम जाल्या. तूं सामकें मुना न्हाय भशेन दिसता म्हाका. Praise आयकोन God. Yeah, can't hear her, can't hear her. कांट हियर. आयकोय भावी, मातशें व्हडल्यान वाच प्लीज. तुमच्या मध्ये असली कांय जायना आदी. आतां येता? आतां येता. वय आतां पावली, तुजी फ्लायट लँड जाली. ओके, Praise कोण God. दुसरो आयकोत, दुसऱ्या वाचून जाता दिसपडटा? तू क्लियर आहा मुगो आतां. तुमचे मध्ये आयकोय येता आतां? वय आयकून Yes, येता. yes. परतून वाच. लावी, परतून वाच. तुमचे मोदे असली कांय जाणां आदी आसली, पूण आतां सौम्या जेजू ख्रिस्ताच्या नांवान आनी आमच्या देवाच्या आत्म्या वरवीं तुमी स्नान घेवन नितळ, पवित्र आनी देवाक मानवलोली जाल्यात. तो म्हणटा स्नान घेवन, ओके, देवाच्या पवित्र आणि वरवीं पवित्र आणि तुम्ही देवाक स्नान घेवन जाल्या. नितळ, पवित्र आणि देवाक मानवलेली जाल्यांत. आयकात, सारकें म्हणलां. म्हणजे आमी पवित्र केन्ना जाल्या? जेन्ना आमी नोईक रोसना जाल्या तेन्ना? ना, आमी पवित्र जाल्या जेन्ना आमी पवित्र आत्म्या उदेशी, पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी आमच्या मनाची नडसणणी केल्या. आनी जेन्ना आमी आमच्या मनाची नडसणणी केल्या, म्हणजे जें
प्रामाणिकपण म्हज्या आत्म्यान आसलें ते हांवें जे भाशेन एको कोळसो काडून बांयत आमी उदक काडटा तेच भाशेन हांवें कोळसो घातला म्हज्या आत्म्यान आनी जें प्रामाणिकपण आहा जें पवित्रपण आहा हांवें तें म्हज्या मनान काडलां म्हज्या मनाची नडसणणी केल्या ना आतां म्हज्या मनाची नडसणणी करून म्हजें मन म्हज्या आत्म्या सारकें केलां आनी आतां तें प्रामाणिकपण तें पवित्रपण म्हज्या कुडीन हांव जियेतां आनी आतां हांव देवाक मानलोलो जालां. जेजू कारगां. जेजू कारगां. Praise भाव God. भयणीनो, आमकां म्हणटा ते बीन कुरपी खूब लोक कुरपा शिकयतात, ग्रेस ऑफ गॉड शिकयतात आनी आमी कितें समजता आमी आतां न्हंय रोचना जाल्यार आमी देवाचें उतर आयकता आमी देवाचें उतर शिकयता आमी देवाचें उतर करता बरें आहा पूण भाव भयणीनो एक वस्त गरजेची एक व्हड गरजेची की हें जें प्रामाणिकपण आमच्या आत्म्यान आसा तें एक एकल्या तोडीर आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान तें आमच्या मनान आमच्या मनाची नडसणणी करून तें पवित्रपण आमच्या कुडीन जियोंक एकदम गरजेचें आमकां संपूर्णतायेन पवित्र रावपाक जेन्ना जेजू परतून येतलो तेन्ना. कित्याक आमी सजमता की कितें आतां खूब आमकां शिकयलां कितें अरे बाबा तूं कितें पातक करशी जाल्यार आतां तुका कुमसार करचें पडटलें तूं कुमसार करिना जाल्यार तूं आतां पातकान हाय आतां देव तुका रागार जातलो तूं आतां हेमकोणान वेतलोय तूं आतां तुजें तारण जावचें ना. तेंय शिकोवपाक सारकें न्हय तेंय चूक जाली आमची शिकोवपाची. कित्याक भाव भयणीनो कोणाकूच आपल्या आत्म्यान आनी आपले कुडीन सामको 100% पवित्र रावपाक जायना. कित्याक आमी ह्या संवसारान जियेता आमी कितें तरी चूक करतले आमच्या मनान कितें करतले आमच्या कुडीन आमी कितें करतले आमी सामके 100% परफेक्ट जावचे ना पूण आमकां हें जें प्रामाणिकपण आमच्या आत्म्यान आसा तें आमच्या मनान आनी आमचे कुडीन हाडपाक आमी आतां आमकां देवान पवित्र आत्मो दिला. म्हणटोच आतां आमी चुकल्या समजा कितें चुकल्यान आमच्या मनान आमच्या मनाची नडसणणी करपाक चुकल्या आमी तें पवित्रपण आमच्या जिवितांत 100% जियोवपाक तुमकां दिसता की आमी हेमकोणान वेतले तुमकां कितें दिसता आमी हेमकोणान वेतना कित्याक आमी पूर्ण 100% परफेक्ट ना म्हणून हांव विचारता तुमकां हो प्रश्न हांव विचारता कित्याक देवाचें उतर आमकां सांगता पयलींची टेसलोनिकी जी आमी वाचल्या 5:23 परतून तिजोर वचनाका पूण आमी वाचल्या की जेजू येतलो तेन्ना आमी पूर्ण आमच्या आत्म्यान मनान आनी कुडीन संपूर्णतायेन आमी पवित्र आसपाक एकदम गरजेचें म्हणून जेजू येतलो तेन्ना आमी आतां संपूर्णतायेन पवित्र आसा म्हणून आमी ताका येवकार दिवपाक तयार जावपाक एकदम गरजेचें. सारकें न्हय? होय की ना? होय ब्रदर. पूण समजा आमी संपूर्णतायेन आमच्या आत्म्यान आनी आमचे कुडीन 100% आमी रेडी ना जाल्यार तुमकां कितें दिसता आमी परगोतरीन वेतले काय? कितें वेतले आमी? हांव विचारता तुमकां पळय आमकां सजमणी उतराची मेळपाक येतो गरजेची ना तर आमी भिरांतीन जियेता आरे हांवें पातक केलें आतां कितें करना हांव मरतलो जाल्यार खंय वतलो असल्यो म्हाका खबर असले म्हज्या मनान चिंतना येवपाक सारकें न्हय. देखून आमकां सत कितें तें ती सजमणी मेळपाक एकदम गरजेची. होय की ना? भाव भयणीनो आमी खरेपणी एक न्हंय रोचना जाल्यार आमकां देवान पवित्र आत्मो दिला. परतून सांगता देवान आमकां आमी आत्म्यान न्हंय जाल्यार देवान आमकां पवित्र आत्मो दिला आनी पवित्र आत्मो आमकां आदार करता आमच्या मनाची नडसणणी करपाक. म्हणजे आमचें मन ज्या भाशेन आमचो आत्मो जाला ती मनाची नडसणणी करपाक आमकां पवित्र आत्मो आदार दिता. ताचें काम आनी आमी आतां आमच्या चिंतनांनी आमच्या मनान आमच्या चिंतनांनी आमच्या मनान आमी आतां पवित्र जाल्या म्हणून त्या वाटेन कित्याक आमी त्या उतरान चलता म्हणून आतां तें पवित्रपण आमी आमच्या कुडीन जियेता. सारकें? इतले पासून इतली तुमी सजमल्यात? होय होय ब्रदर. पूण भाव भयणीनो हांव प्रश्न विचारता
की समजा हांव इतलीं वर्सां देवाच्या उतरान आसलो, हांवें देवाचें उतर आयकलें, पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें बाबा अशें न्हय कोन्न नाका, अशें कर, अशें कोन्न नाका, अशें कर, सगळें तो देवाच्या उतरा प्रमाणे सांगता. आनी आतां हांवें तें देवाचें उतर आयकोंक ना, हांवें पवित्र आत्म्याचेर आड गेलो आनी हांव आतां ज्या दिसा जेजू येयलो त्या दिसा हांवें म्हज्या मनाची नडसुणी करूंक ना म्हणून, हांवें पवित्र आत्म्याक आयकोंक ना म्हणून, आनी हांवें आतां हें पवित्र जिवीत जिवंक ना म्हणून, पूण हांव आतां एक नवी रचना जालो, हांव एक बॉर्न अगेन जाल्लो म्हणून. आतां कितें जातलें म्हाका जेन्ना जेजू येतलो तेन्ना? हो प्रश्न जावन आसा म्हजो. कोण म्हाका जबाब दिवंक शकता? तुमी समजल्यार हांव प्रश्न कितें विचारला तो? होय ब्रदर, प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. कित्याक असले प्रश्न आमकां कोण कितें सांगता, अरे पातक केला म्हळ्यार धांव पाद्री कोडे कुमसार कर. कुमसार केलें, 5 मिनटां आयल्या उपरांत तोच म्हजो गोरकार मेवलो, तीच बायल मेवली, पत्तून जालें म्हजें कोमेस गिर गिर गुर गुर टूर टूर. आनी समजा ते 5 मिनटांनी जालें म्हजें काबार वचपाचें, आतां कितें जातलें म्हजें? हो प्रश्न हांव तुमकां आतां कशे भाशेन सांगता की 5 मिनटांनी कुमसार जाले पण पातक केल्या उपरांत तें म्हणना हांव म्हणटा आतां आख्खें जिवीत आमी सारलें आनी आतां जेजू येयलो. आमी शिकताले की जेजूचो वेळ येयला आतां वचपाचो, निमाणो काळ पावला. आमी खरेपणी आमी आतां हें पवित्र जिवीत जिवोवपाक, आमची चोत्राय ताच्या उतराचेर दवरपाक, आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान चलपाक एकदम गरजेचें. वय की ना? हें सांगलेलें आमी कित्याक कालचे फावटी. होय ब्रदर. म्हणटोच आतां हो काळ जावन आसा, निमाणो काळ, जेन्ना पवित्र आत्मा आमकां सांगता की आमी एक पवित्र जिवीत जिवंक, आमी खरेपणी पवित्र आत्म्याच्या आदारान चलोंक, आमी खरेपणी आमच्या मनाची नडसुणी करूंक एकदम गरजेचें. वय की ना? होय. म्हणटोच समजा आमी इतलीं वर्सां 5, 10, 15 आमी येता देवाच्या बुधवाराच्या बुधवारा देवाचें उतर आयकोपाक येता. आमी म्हणटा बरें दिसलें, आयज उतर आयकलें, म्हाका बरी सजमणी मेवली. बरें हा, सजमणी मेवली, सगळें सजमणी मेवन दिवन चलें सोंपें उतरांनी तें उतर तुमकां सजमणी मेळ्ळें. पूण हांवें तें फकत आयकलें आनी दुसरो दीस जावचे पडलें. दुसरो दीस सोड, आयज आमी जेवचे पयलीं ते आमच्या कानान अरे कितें सांगताले रे, कितें काणयो सांगताले रे, कितें आनी 2 वरां सांगताले रे खबरो, कांयच इतलें सांगून म्हाका म्हजें करपाचें आहा सदांकाळ. म्हजें बाबा पुतार, आमच्या बापा, आमच्या मोरये, आमचो तेल, आमचे बाणे, आमचे मीस तें घेवन आमी कोत्ता पुरो. हें उतर आयकलें मातशें आनी सुबेज बुधवाराचें पुरो आनी कांय ना. हें सगळें केल्या उपरांत तुमकां दिसता जेजू येतलो तेन्ना खरेपणी तो म्हाका स्वर्गाराज्यान व्हरतलो की ना? कोण म्हाका जबाब दिवंक तयार ना, कित्याक आमीच आमकां कसलो जबाब दिवंक जाय तो आमी नको. पूण हांव विचारता तुमकां ह्या वेळार, कित्याक हो प्रश्न आमी एकल्यांनी आमकांच विचारपाक गरजेचो. Very true. Yes, brother. की ना? ह्या वेळार आमची चोत्राय कोणाचेर आहा? आमची चोत्राय आहा आमच्या भुरग्यांचेर, आमच्या कामाचेर, आमच्या बाटांचेर, आमच्या दुडवांचेर, आमच्या नातवांचेर, आमच्या सायबाचेर, आमच्या गार्डनाचेर, आमच्या पप्पीचेर. आमची चोत्राय कितल्या वस्तूंचेर आहा ह्या वेळार, कितल्या वस्तूंचेर आहा, ह्या संवसाराची वस्तूंचेर आहा. पूण देव आमकां सांगता की आमी संपूर्णयेन पवित्र जावपाक आनी पवित्र जिवपाक एकदम गरजेचें, एकदम गरजेचें. म्हणटूच भाव भयणीनो, तुमी जबाब दिवपाक तयार ना जाल्यार हांव तुमकां जबाब दितां देवाच्या उतरा प्रमाणे, म्हज्या गिन्यानान सांगिना तुमकां. आयकतात तुमी? आयकतात? होय ब्रदर. पळयात भाव भयणीनो, जेन्ना देव आमकां पवित्र आत्मो दिता ताका जाय की आमी आतां खरेपणी आमचें तारण जालां. आमचें तारण कित्या दिसा जाता? ज्या दिसा आमी एक नवी रचना जाता. जेजू आमचे पासत कुर्सार गेलो, ताणें आपलें रगत वारयलें, तो मेलो, 3 दिसा उपरांत पुनरुज्जीवन जालो, स्वर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला. हें आमी कितलीं वर्सां आयकल्या, ही खबर आमी कितलीं वर्सां आयकल्या.
आम्ही नातालांची परब केली. बालका जेजू आता बेतलेहम शहरान आमची क्रीब घाली, क्रिसमस ट्री घाली. थोडे थोड्या म्हयन्यांनी आनी 4-5 म्हयन्यांनी कमेच जातले. थोड्या कंट्रीन UK ऑस्ट्रेलिया बी नाताल जातले डिसेंबरान, पण ऑगस्टान तांचे सगळे क्रिसमस ट्री भायर येता. वय की ना? Praise God. ओय ब्रदर. क्रिसमसाचो दीस एक दीस, ती म्हणटात एक दीस कित्याक, आमी 4 म्हयने करुया. आमचो क्रिसमस ट्री घालया, क्रिसमस कॅरल वाचोया. ऑगस्ट सप्टेंबर जाता म्हणून जाले, क्रिसमस तयारी जाली. Praise God. हांव विचारता तुमकां, कितलीं वर्सां आमी जेजूच्या जल्माची परब केली. आमी हे सगळीं उतरां आयकलीं. तो आयलो एका बाळकाच्या रुपान, मागीर कोरेजमाचो वेळ जालो. तो आतां 40 दीस आमी उपास केलो, चिकन खावंक ना, दाल खालें, हें खालें, तें खालें, चॉकलेट सोडली, सोरो सोडलो, आनी मागीर तेजे उपरांत पास्काची परब केली. आमी जाणो तो जल्मलो म्हणून, तो मेलो म्हणून वर्साच्या वर्सा परब केली. कितें नवें शिकल्यात आमी? कितें बदलना तातूंत? तो जल्मलो, खुर्सार गेलो, मेलो, पुनरुज्जीवन जालो, परतून स्वर्गाच्या बापाचे उजवाड. हें कितें आनी नवें आमी शिकलां? तेंच शिकल्या आमी? हांव विचारता तुमकां बाबणेनो, आमी कितें नवें शिकता ओ आमकां परतून परतून वर्साच्या वर्सा? तो जल्मलो, मागीर कोरेजमाचो वेळ, मेलो, पुनरुज्जीवन जालो, आनी वर्साच्या वर्सा आमची टेप रेकॉर्डर चलता. आमी कितें नवें शिकल्या? ना. कित्याक आमी खबर जाणो. वय की ना? ओय. पळय तुमच्या बाबणेनो, तुमी म्हजे कडेन उलयत जाल्यार म्हाका सजमणी मेळटली की तुमी Yeah. ओय समजून. उलय. जेजू अनम्यूट कर. जल्मलो, तो मेलो, तो पुनरुज्जीवन जालो, आतां स्वर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला. ही खबर आमी कितलीं वर्सां आयकलां. म्हणटच कांय नवें ना तातूंत. म्हणजे आमचें तारण जालां. तो आयलो ह्या संवसारांत, ताणें आपलें काम केलें, तो गेलो. आनी इग्रोज मात पोत्तून 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 आमकां तेच सांगता. अरे बाबा, तो येयलो बाळकाच्या रुपान, तो मेलो, तो पुनरुज्जीवन जालो स्वर्गाच्या, मागीर हालेलुया आमी करता, मागीर पवित्र आत्मो येता, मागीर आमी ते पेंटेकॉस्ट संडे करता, पवित्र होली ट्रिनिटी, आनी हे सगळीं फेस्तां करता. आनी वर्साच्या वर्सा आमी तेंच करता. पूण एक वस्त आमी विसरता. खिची वस्ती? आतां देवान आमचें तारण केलां, आमचें साल्वासांव केलां, तें बरें आहा. पूण आमी आमच्या तारणा वयर आमी कांयच चिंतिना. म्हणजे वी आर नॉट थिंकिंग बियॉन्ड साल्वेशन. कित्याक आमी सांगून मेलो, पुनरुज्जीवन जालो, आतां आमचें तारण जालां, आमी आतां ताच्या देवाच्या उतरापणी आमच्यान मागणें करूंक जाता, आनी आमकां सगळें मेळोंक जाता. आनी हें घेवन आमी बसल्या, आनी आमी धर्म करता, आनी आमी आमी क्रिस्तांव म्हणून आमी सजमता की आमी आमचें तारण जालां. पाटा एक दीस येता, अशें दीस काडून, आनी आमकां संवसाराची वेची पडटा. आनी आमी सजमता की आमी देवाचें उतर इतलीं वर्सां आयकलां, इतलीं वर्सां आमी कोरेजमा केल्यान, इतले नातालां केल्यान, की आमी एक दीस स्वर्गा राज्यान भितर सरना. कोणाक गॅरंटी पासून ना. मेली मेली, आनी जो उरतलो म्हणटा काय बरो मनीस आसलो रे बाबा, काय बरी बायल आसली, ती गरजेक वताली, ती हें करताली, ती तें करतली, आमकां खूब आदार दिताली, मत्तूक सगल्यो बऱ्यो वस्तू उलयतल्यात. पूण खरेपणी सत कितें तें भाव भयणीनो, कित्याक आमकां ह्या संवसारांची वेतोगूस आमकां एक गॅरंटी जाय की आमी खरेपणी स्वर्गा राज्यान भितर सरतली म्हणून. आनी आमकां ती गॅरंटी ती गॅरंटी आमकां आसूंक जाय. ती गॅरंटी आमकां कशी आसतली? आमकां ती गॅरंटी फकत आसतली ज्या दिसा आमी पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्या मनाची नडसणी आमी करीत आसा. म्हणटच समजा हांव तुमकां एक उदाहरण दिता. समजा हांव दुयेंत पडटा, परतून परतून पडटा, आनी हांव म्हणटा जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. आनी जेजूच्या गायांनी हांव म्हणिता, पूण हांव खंयसर वेता? हांव दोतोरा कडेन वेता. कित्याक हांव म्हणटा कितें? जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. पूण तूं दोतोरा वरवीं काम करताय न्ही. तूं आतां दोतोरान कित्याक केलें? दोतोरा वरवीं करूंक जाय. म्हणटच आतां हांव केन्ना कॉमेस करता तेन्ना हांव फकत दोतोरा कडेन धांवता पयलो. तेजे उपरांत आतां देवाच्या उतरान येता, हांव आतां म्हणटा जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. सत मानता हांव, नांव तें दुसरें, पूण हांव म्हणटा सायबा
हांवें तुज्या गायांनी हांव बरो जालो म्हणून हांव सत मानता, पूण तूं आतां त्या दोतोराच्या हाता वरवीं चलताय न्ही, त्या आमच्या बाय मारियाच्या नर्सीच्या हाता वरवीं चलताय म्हणून तांकांय गरज आसा, पूण तांच्या हाता वरवीं चलता. आतां हांव दुसरे स्टेजीर पावलां. तिसरे स्टेजीर पावता म्हणसर हांवें कितें करूंक जाय? हांवें आतां पावूंक जाय की जेजू, हांव सीक पडलो, तुज्या गायांनी हांव बरो जालो, आतां म्हाका दोतोराची गरज ना. देवाच्या उतराचेर हांव इतली म्हजी चोत्राय दवरता, कितलो हांवें नियाळ केला, कितलो हांवें भावार्थ दवरला त्या उतराचेर, की आतां देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव आतां बरो जाता. फकत उतराचेर नियाळ करून दोतोरा कडचे वचून न्हय. आनी हांव आतां चवथे स्टेजीर पावता. आतां म्हाका कसलेंच दुयेंस येना, कसलीच पिडा येना. हांव आतां ज्या भाशेन म्हज्या मनाची नडसणणी केल्या, ज्या भाशेन हांव आतां म्हज्या कुडीन इतलो पवित्र जाला, कितल्या म्हज्या मनाची नडसणी करून, की आतां सैतानाक हांव कसले पिडेक वा रोगाक म्हाका हात पासून लावपाक कसलोच अधिकार ना. तो जावन आसा वेळ जेन्ना हांव म्हजे कुडीन पवित्र जाता, त्या वाटेन, इन दॅट पर्टिक्युलर एरिया ऑफ माय लायफ. आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें? वय समजलें ब्रदर. तुमी हांव कितें म्हणटा तें? आतां समजा हांव देवाचें उतर आयकता 10 वर्सां, 15 वर्सां, 20 वर्सां. 20 वर्सां जाल्या उपरांत हांव आजुनूय दोतोरा कडेन येता. आजुनूय हांव दोतोरा कडेन म्हयन्याच्या म्हयन्या चॅक करपाक वेता. आनी हांव म्हणटा, सायबा, तुवें दोतोर केल्याय न्हू, म्हाका इन्शुरन्स आहा, म्हाका ताजो फायदो काडपाक एकदम गरजेचो, कित्याक हांवें दुडू हांव दिना, म्हाका तें इन्शुरन्स आहा, म्हाका फुकट मेळटा मेडिकल ट्रिटमेंट, कित्याक हांव थंयसर वचोन चॅकअप करूंक वचना? तूं आतां जेन्ना तशें चिंताय, भाव भयणीनो, तूं आजून पासून तुजे कुडीन त्या वाटेन पवित्र जावंक नाय. आयकताय हांव कितें सांगता तें? वय ब्रदर. पळय भाव भयणीनो, आमी ही जबाबदारी आमी घेवपाक, आमच्या जिवितांत जबाबदारी घेवप. आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी भावार्थी म्हणटा, पूण आमी आतां समजा कोण बरें पवित्र आत्मा, थँक यू व्हेरी मच. पळय, समजा कोण किंडरगार्टन आहा, नर्सरीन आहा, तो शिकता कितें? A for apple, B for ball, C for cat. कोण 10 क्लासीन वेतकूच मॅट्रिकीन वचत जाल्यार तो म्हणटा, शिकता तेन्ना आपल्या ताजो पांय माय बसला थंयसर, तो म्हणटा, डॅडी, A for apple, C for cat. पांय कितें म्हणटालो? अरे बाबा, तूं मॅट्रिकीन आहाय वो तूं नर्सरीन हाय रे? तूं खंयचे क्लासीन हाय? A for apple, B for ball करता. हांव तेच भाशेन हांव तुमकां विचारतां, जेन्ना हांव देवाचें उतर आयकोन येता, आतां म्हजो संबंद देवाशी घट जायत वता, हांव म्हज्या मनाची नडसणणी करीत आहां, तें उतर म्हजे भितर मास जालां. आतां ज्या भाशेन हांव म्हजे कुडीन जियेतां, ज्या भाशेन हांव किंडरगार्टनान आनी नर्सरीन आसलो त्या भाशेन आजुनूय 20 वर्सांनी 25 वर्सांनी हांव चलतां काय? तुमी समजलें हांव कितें सांगता तें? आमी केन्नाच चिंतूंक ना अशें, कित्याक आमी कितें समजता, जेन्ना आमी ह्या संवसारान किंडरगार्टन, फर्स्ट स्टँडर्ड, सेकंड स्टँडर्ड, आमी मॅट्रिकीन गेला, आमी ग्रॅज्युएशन जालें, आमी आतां काम करता, आतां आमी जाणटी जाल्या, आतां आमी शापाय शामाय जाल्या, आतां आमी व्हड जाल्या. तेच भाशेन आमच्या संबंदा वरवीं, जेजूच्या संबंदा वरवीं आमी व्हड जाल्या काय? Have we grown in our spirit walk with the Lord? की आमी आमचे कुडीन, पयलीं आमच्या आत्म्यान, मागीर आमच्या मनान आनी आमचे कुडीन आमी संपूर्णपणान पवित्र जाल्या काय? तुमी समजता हांव कितें सांगता तें? तुमी सगळीं समजलें हांव कितें कोण म्हणटा? उलय ना, ये उलय बाय. सजमोला ब्रदर. Praise God. आमी केन्नाच हो प्रश्न आमी विचारूंक ना. आमी कितें म्हणटा, सायबा, तूं कितलो काकुतकार, कितलो दयाळ, इतलो मोगाळ. वय, देव सगळें तें. तो इतलो मोगाळ, इतलो काकुतकार, इतलो बरो देव म्हणून ताणें तुका पवित्र आत्मा दिलो. त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान ताणें आपलो शी मेन नासलेलो मोग तुजे भितर ओतयलो.
ताणे तुका ताच्या उतराची सजमणी दिली, ताणे तुका सांगले ताच्या उतरा वरवीं ताणे सगळें आमकां संपूर्ण हांवें संपयलें, ताणे सगळें संपाळलें. आतां ताका जाय की आमी आमच्या तारणा वयर जावन पयस वचोन आतां आमी एक पवित्र जिवीत जिवंक. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमी एक पवित्र जिवीत जियेता, आतां भाव भयणीनो, हांव जें तुमकां सांगूंक सोदतां तें आयकात. जेजू जेन्ना परतून येतलो, हांवें तुमकां सांगलां, तो आमचें तारण करपाक येवचो ना, तो एक शांतीचो राजा म्हणून येवचो ना, तो एक पेकोवणार म्हणून येवचो ना, तो जोडटेच्या दिसा आमचे पासत ह्या संवसारान दुसरे फाटी येतलो. आनी जेन्ना जेजू दुसरे फाटी येतलो, तुमी जाणो तो कोणाक मेळपाक येतलो? ही विल बी कमिंग ओनली फॉर द ग्लोरिफाईड चर्च. ग्लोरिफाईड चर्च म्हणजे कितें? ग्लोरिफाईड म्हणजे कितें? ग्लोरिफाईड चर्च म्हणजे कितें? बरें, मोहिमेवंत इगोर्ज मातेक तो मेळपाक येतलो. तो कोणाक येवचो ना मेळपाक? भाव भयणीनो, आमी सजमतां कितें? हांव आतां एक मोहीर वचना जाल्यार आनी जे भाशेन म्हाका जिवंक जाय ते भाशेन हांव जियेतलो, आनी जेजू जेन्ना परतून येतलो तो म्हाका आतां मेळपाक येतलो. तो तुका मेळपाक येवचो ना, म्हाका मेळपाक येवचो ना. आमी त्या पवित्र आत्म्याची आदार घेवन आमच्या मनाची नडसुणी करूंक ना जाल्यार, आनी आमी पवित्रपण आमच्या कुडीन जिवंक ना जाल्यार, आनी आमी पवित्र आत्म्याचें उतर आयकोंक ना जाल्यार, आमी पवित्र आत्म्याचेर आड गेल्या, आनी आमी पवित्र आत्म्याचेर आड गेला जाल्यार तुमकां सगळ्यांक कशें दिसता की आमकां हें सगळें मेळोनूय आमी आजून पासून त्या पवित्र आत्म्याक आमी कसलोच कान दिनासतना आमी आमचें जिवीत जियेल्या. आयकतात तुमी? आनी देवाचें उतर म्हणटा एफेसकारांक 4:30. एफेसकारांक 4:30. Ephesians chapter 4 verse number 30. वाचूया. देवाच्या पवित्र आत्म्याक खोंत दिवं नाकात, कित्याक हो आत्मो देवानूच तुमचेर मारलोलो शिको. पूण सुटकेच्या दिसा तुमी देवाचीच म्हूण खुणावूंक दिल्लो शिको. जेजू कारगां. बाय फ्लावी, मातसो परतून हो स्क्रिप्चर मातसो स्लो वाच, कित्याक ह्या उतराची सजमणी आमकां मेळपाक एकदम गरजेचें. ओके. देवाच्या पवित्र आत्म्याक खोंत दिवं नाकात, कित्याक हो आत्मो देवानूच तुमचेर मारलोलो शिको. पूर्ण सुटकेच्या दिसा तुमी देवाचीच म्हूण खुणावूंक दिल्लो शिको. म्हणटच तो कितें सांगूंक सोदता? देवाच्या पवित्र आत्म्याक खोंत दिवं नाकात. आमचे भाशेन बरे भाशेन बरोवंक ना, पूण इंग्लिशीन म्हणटा डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरीट. डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरीट. म्हणटच आमच्यान पवित्र आत्म्याक खोंत दिवंक जाता की ना? Can we grieve the Holy Spirit? No. Can we not grieve the Holy Spirit? आमच्यान पवित्र आत्मा आतां समजा एक माय और पाय आपल्या भुरग्याक सांगता, बाबा शिक रे, तुजी भास सारकी कर रे, मातसो ती खाड काड रे, बरे केस उलय रे, बरे नेस रे, सारको बरे भाशेन राव, गायो मान नाका रे, बरे भाशेन राव. आनी तो भुरगो म्हणटा तुमी कोण म्हाका सांगपाक? तुमचें काम जालें आतां, म्हाका कितें करूंक जाय तें करता. तो भुरगो आतां आपल्या पाय मांयक खोंत दिता, खुशालकाय हाडटा? खोंत. कित्याक खोंत हाडटा? आयकना कित्याक म्हूण. हाडटा तो? कित्याक तो आपल्या पाय मांयचें आयकना. तो आपल्या पाय मांयक कान दिना. तो आपल्या पाय मांयक जे पाय मांय सांगता ते आपल्या बऱ्याक ते कोन्ना. आतां पवित्र आत्मो आमकां दिला, कित्याक
आमी ताजें उतर आयकोपाक. आमी खरेपणी न्हंयेर वचना जाल्यार पवित्र आत्मा आमकां दिला आमकां पवित्रपण जियोवपाक. तो आमकां सांगता, तो आमकां सांगिता भितरल्यांतल्यान, पूण आमी ताका खोन दिता, आमी ताका आयकोना. आतां कितें घडटा भाव भयणीनो, ज्या दिसा जेजू परतून येतलो आनी आमी खरेपणी पवित्र आत्म्याक खोन दिला जाल्यार जेजून म्हणलां फकत सगळीं पातकां आमकां देव बक्षितलो. पूण एक पातक तो आमकां केन्नाच बक्षिचो ना. तुमी जाणा खंयचें पातक तें? Do you Grieving the know Holy that which is Spirit. the only sin that we will not be forgiven? Grieving the आमी Holy the Holy पवित्र Spirit. आत्म्याक खोन दिल्या. Praise God. We have grieved the Holy Spirit. म्हणटच हे देवाचें उतर आमकां सांगता की आमी पवित्र आत्म्याक खोन दिल्या जाल्यार चड जेजू येवच्या आदीं आमी खोन दिल्या जाल्यार पवित्र आत्मा आमचे कडेन उलोवपाक बंद करतलो. आमी इगोर्जेक येतले हांव, आमी धर्म करतले हांव, आमी बायबल क्लासीक येतले हांव, एका कानान आयकतले हांव, दुसऱ्या कानान सोडटले हांव, पूण आमी तें उतर आयकोचें ना. कित्याक आमी आतां थाराव घेतला. तूं कितेंय सांग पवित्र आत्म्या, त्या प्रेगादोराक कितेंय सांग, त्या प्रिचराक कितेंय सांग, पाप साहेब पासून येयलो जाल्यार ताका सांगुनी, जेजू पासून येयलो जाल्यार सांगुनी, हांव जे म्हाका जियोंक जाय तें हांव करतलों. तुजें म्हाका कोणाचेंच आयकोपाक नाका. Praise God. हांवें आतां पवित्र आत्म्याक खोन दिल्या आनी ज्यो दिसा हांवें पवित्र आत्म्याक खोन दिल्या, हांव आतां मोरचे आदीं ह्या संवसारान पासून पिड्यार जालां. आतां जेन्ना जेजू येतलो, आतां म्हजें तारण जावचें. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या दिसांनी ह्या काळार पवित्र आत्मा आमचे कडेन उलयता, खरेपणी तो आमकां कितें सांगता आनी आमी तें उतर आयकता, तें उतर आमी पाळटा, आतां आमी आमच्या मनान बागेवन जाता, आमी आमच्या मनान पवित्र जाता आनी आतां आमचे कुडीन आमी पवित्र जाता. आनी जितली आमी देवाचें उतर आयकत रावता, आयकत आसा, आतां आमच्या मनांत आनी आमचे कुडीन दिसान दीस आमी पवित्र जायत वेता. देव पळयता की आमी खरेपणी ही जी प्रायोरिटी आहा आमची, हे जे आमचो इंट्रस्ट आहा म्हणटा ते आमचो अनुभव आहा, वो आमची खोशी आहा, ताचें उतर पाडूंक तो पळयता. आनी जें आतां आमच्या मनान कंप्लीट जावंक ना, आमचे कुडीन कंप्लीट जावंक ना, ते जेजू येता तेन्ना सगळें नीट जातलें आनी आमी खरेपणी स्वर्गा राज्यान सूख भोगूंक पावतले. जेजू कारगां. Thank you, Jesus. म्हणटच भाव भयणीनो, समजा हांवें तुमकां सांगलें फुडल्या सुमारान हो संवसार काबार जावपाचो आहा, जेजू परतून येवपाचो आहा, तुमी कितें करतले? फकत सुमान उरला रे, आतां सगळें आमच्या कामाचें वचपाचें बंद करया, आतां आमी फकत तुमी बाय मारयाक सांगतले, ब्रादर ताका सदां आमकां देवाचें उतर शिकोवंक जाता काय? आतां कितले प्रश्न आसात आमकां, आतां एकूच सुमान उरला, तुमकां दिसता आतां कळ्ळें जाल्यार पळय, आमकां कळलेलें जाल्यार आमी तयारी करतले आसले. पूण देवान आमकां सांगूंक ना केन्ना येतलो म्हणून, पूण ताणें आमकां सांगलां तो येवच्या आदीं कितें घडटलें तें, आनी तो येवच्या आदीं जें घडपाचें आहा तें ह्या वेळार घडोवन येता. तें घडटा ह्या वेळार. ह्या वेळार जें घडटा, जें जेजून सांगलां तो येवच्या आदीं घडटलें तें सोबे माजार आमच्या दोळ्या फुडें हें आतां घडटा. म्हणजे आतां जेजूचो परतून येवपाचो काळ इतलो लागीं पावला आनी आमी खरेपणी पवित्र आत्म्या उदेशी आमचें जिवीत सारिना जाल्यार, खरेपणी ताच्या उतरा प्रमाणें आमी पाळना जाल्यार, फकत येता, आयकता, एका कानान दुसऱ्या कानान सोडटा, आमी समजता की आमी इगोर्जेक वेता म्हणून, आमचो तेस करता म्हणून, आमी मागणें करता म्हणून, आमी बुधवारा आयकता म्हणून आमचें तारण जातलें, आमी आमकांच फटयता. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना हें उतर आमी आयकता, आतां देव आमकां जबाबदारी दिता. वी बिकम रिस्पॉन्सिबल टू द वर्ड, वी बिकम रिस्पॉन्सिबल टू वॉट हॅज बीन टोल्ड टू अस. आमी जबाबदारी जाता जें उतर आमकां देवान परगट केलां सजमणी दिवन, आनी सजमणी मेळ्ळ्या जाल्यार आनी आमी तें उतर पाळटा जाल्यार, आतां देव आमकां त्या उतरा वयर जे आमकां सजमणी दिल्या ताजेर तो आतां आमचें तारण तो आमकां जोडटी करतलो.
आमकां उतराची सजमणी मेळोंक नासली जाल्यार, आमकां तें उतर परगट करूंक नासलें जाल्यार, आमकां ती सजमणी दिवंक नासली जाल्यार देव आमकां ताजी जोडटी त्या ज्या उतराचेर आमकां सजमणी ना ताजेर करचो ना. पूण ज्या दिसा तो आमकां उतराची सजमणी मेळटा आनी खरेपणी ती उतराची सजमणी मेळून आमी ती उतर पाळूंक ना जाल्यार त्या उतराचेर जे आमी आयकोंक ना, आमी आड गेल्या देवाचेर, त्या उतराचेर आमकां जोडटी आसतली आनी त्या प्रमाणे देव आमकां जोडटी आमकां स्वर्ग हो आमकां एमकोणान व्हरतलो म्हणून ही आमकां खात्री गॅरंटी हा. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेपणी एक नोई रोचना जाल्या, आयकात, ज्या दिसा आमी नोई रोचना जाल्या देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमकां त्या टू बी सेन्सिटीव, म्हाका आमचे भाशेन ती उतरां येना, कितलीं उतरां येनात, पूण वी नीड टू बी सेन्सिटीव. आमी त्या पवित्र आत्म्याक चिपकून रावन, पवित्र आत्मा सदांच आमचे बरोबर हा, पूण आमी पवित्र आत्म्या बरोबर चिपकून रावन तो आमकां कितें सांगता तें करूंक एकदम गरजेचें. आनी जेन्ना आमी ताका चिपकून रावता, आतां ताज्या आदारान आमी आमच्या मनाची नडसुणणी करता. जे आमी प्रमाणीकपण आमच्या आत्म्यान आहा ते आमी भायर काडून आमच्या मनाची नडसुणणी करता. ज्या भाशेन आमच्या बायक कोरिनान जेन्ना 48 डिग्रीज टेम्परेचर आसलो, मनाची नडसुणणी केली आनी तिका आतां आपली कुडीन कितलो टेम्परेचर लागलो, 48 लागलो, 24 लागलो, 24, 22. समजा टर्मोमीटर 22. कोणें घातलेलो जाल्यार तांकां टेम्परेचर कितलो दाखयतालो आहलो, 48. 48. पूण मनाची नडसुणणी केल्या उपरांत ते कुडीक टेम्परेचर लागलो 24 डिग्रीज. बाय टेम्परेचर हा 48 डिग्रीज. तेच भाशेन भाव भयणीनो, भायर कितें आसूं, लोक थंयसर पातकी आसूं, भायर थंयसर तुफान आसूं, वॉल्केनो आसूं, अर्थक्वेक आसूं, थंयसर सगळे जर्म वायरस सगळे कोविड-19 ताचे मन पास्ट जे वायरस येवपाचे आसा ते आसूं, पूण ज्या दिसा हांवें पवित्र आत्म्या उदेशी म्हज्या मनाची नडसुणणी केल्या, त्या वायरसाक, त्या त्रासाक माझे कुडीचेर कसलोच अधिकार आसचो ना, जेजूच्या नांवान. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. हांवें ही जी प्रॅक्टीस करपाची, म्हज्या मनाची नडसुणणी करपाक हांवें प्रॅक्टीस करूंक ना जाल्यार जेन्ना जेजू येतलो आनी जेन्ना तो लागीं पावलो, हांवें केन्नाच प्रॅक्टीस करूंक ना, फकत धर्म केला. तुमकां दिसता की आमी वाचतले, कोणूच वाचचो ना. जेजू येवच्या वडी सगलो लोक काबार जातलो आनी फकत द ग्लोरिफायड चर्च. ग्लोरिफायड म्हणजे कितें? पोत्तून म्हाका सांगात प्लीज. ग्लोरिफायड चर्च मोहिमेवंत. मोहिमेवंत. मोहिमेवंत, फकत मोहिमेवंत इग्रोस मात म्हणजे जीव आत्म्यान, मनांत आनी कुडीन मोहिमेवंत जाल्यांक तांकां मेळपाक येतलो आनी तांकां स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरपाक दितलो. जेजू कारगां. जेजू कारगां. Praise God. Jesus is coming for the glorified church. Jesus is not coming for the polluted church. Jesus is not coming to save the church. Jesus is coming for the glorified church. कित्याक ताणें आमकां पवित्र आत्मो दिला आनी आमकां आतां पवित्र आत्म्याचें उतर आयकोपाक, आमच्या मनाची नडसुणणी करपाक, ते पवित्रपण आमच्या कुडीन जियोवपाक एकदम गरजेचें. वेळ पावला भाव भयणीनो जेजूक परतून येवपाक, पूण तो फकत मोहिमेमोत इगोर्ज मातेक, फकत जी लोक पवित्र जी येतात आपल्या कुडीन, आत्म्यान आनी मनान, तांकांच तो मेळपाक येतलो. दुसऱ्यांचें निसणटण जातलें. कित्याक देवाचें उतर आमकां सांगता की जो जेजू जेन्ना पयलो येवपाचो आसा तेन्ना तो आतां ह्या संवसारांत खूब वस्तू घडपाच्यो आसा ज्यो ऑलरेडी सुरवात जाल्या. तुमकां जे थोडो ह्या फुडल्या बुधवारा दीस जी टॉपीक हांव शिकोवंक सोदतलो ती मातशी इंट्रोडक्शन दिवपाक हांव तुमकां मातुवाचो 24वा विसवोर वोड 3 ते 10 पर्यंत वाचुया. मातुवाचो 24वा विसवोर वोड 3 ते 10 पर्यंत वाचुया आनी तेजे उपरांत आमी फुडल्या बुधवारा दीस ताजेर आमी शिकोवन घेवया, कित्याक खूब शिकोवन लांब आसतली ताजेर. जेजू कारगां. जेजू कारगां. जेजू कारगां. तो जैतुनाच्या दोंगरार बसून आसलो तेन्ना एक वडे आसतना शिसांनी ताचे कडे विचारले,
हे केन्ना घडटलें तें आनी तुज्या येण्याची आनी काळाच्या शेवटाची खुणा कोण ती आमकां सांग. आनी परतीपाळून जेजून ताका सांगलें, तुमकां कोणें फटयना जावंक सोत्रायेन रावात, कित्याक सोबार जाण म्हजें नांव घेवन आनी आपूण क्रिस्त म्हूण येतले आनी जायत्यांक फटयतले. तुमी झुजाचो आवाज आनी लढायेंची डाग आयकतल्यात. आकांतून नाकात, तर हें सगळें घडोंक जाय. हे सगळें घडोंक जाय. आयकात भाव भयणीनो, हे सगळें घडोंक जाय. घडोंक जाय. आतां हांव तुमकां मातशें हाचे फुडें वाचचे आदीं हांव तुमकां एकूच गोश्ट सांगूंक सोदतां. पयलीं सांगूंक सोदतां, ह्या संवसारान आजून पासून 2 गेरां जालीं, वर्ल्ड वॉर 1 आनी वर्ल्ड वॉर 2. तुमी जाणून वय की ना? होय. आनी जाणूय तुमी, जेन्ना गेर 1 जाल्लें आनी गेर 2 जाल्लें, तेन्ना जी हात्यारां आसलीं, ती हात्यारां फकत आर्मां आसलीं. आनी वर्ल्ड वॉर 2 तेन्ना न्युक्लियर बॉम्ब आसलो. हाचे कडेन अमेरिका कडेन ताणें थंयसर हिरोशिमा नागासाकीक मारलो आनी थंयसर लाखांनी लोक काबार जालो फकत 1-2 बॉम्ब मारून. पूण भाव भयणीनो, तुमी जाणो की ह्या वेळार ह्या संवसारान तिसरें गेर थोड्या दिसांनी कॉमेस जावपाचें आहा. वर्ल्ड वॉर 3 इज अबाउट टू बिगीन. तुमी खरेपणी तुमी देवाचें उतर आयकत जाल्यार, तुमी खरेपणी देवाच्या उतराचेर नियाळ करीत जाल्यार, हांव तुमकां भिरांत सांगपाक सांगिना. हांव तुमकां पयलेंच जें उतर म्हाका उतरां पवित्र आत्म्या उद्देशीं म्हाका सजमणी मेळ्ळ्या, हांव तुमकां सांगतां, वर्ल्ड वॉर 3 आतां बेगीन घडपाचें आहा. पूण आयकात, वर्ल्ड वॉर 3 घडपाचें आहा. तुमी म्हणटले आमी गोंय आहा, आमचो देश कोणा बरोबर झगडीं करिना, आमी हांचे बरोबर ना, हांचे बरोबर ना, आमकां कोण कान करचो ना. पूण हांव तुमकां सांगतां, हें जें गेर जातलें वर्ल्ड वॉर 3, जीं हात्यारां आहा मनशा कडेन, एका देशा कडेन असलीं हात्यारां आहा की आख्खो संवसार काबार करूंक जाता. सगल्या कडेनूय एक पाटी कोणें मारलें, ते मारतले ते सगळे मनान सारके हाडचे ना. कित्याक तांकां कोण तांचें मन कोण कंट्रोल करतलो? सैतान. सैतान म्हणजे सैतानाक जाय. आतां पळय, जेन्ना लोक आतां खरेपणी पवित्र आत्म्या उद्देशीं चलता, पवित्र आत्म्याचेर आड चलना, तांकां कोणाक दुखोवपाक नाका, ती केन्नाच कोणाचेर आड वचना. पूण जेन्ना कोणा कडेन पवित्र आत्मा ना, क्रिस्तांव जावंक ना, ती न्हंयक वचना जावंक आतां तांचे भितर कोण आसा, ती तांचे कडेन पवित्र आत्मा ना. कसलो आत्मो आसतलो? सैतानाचो आत्मो आसतलो. कित्याक ती ह्या संवसाराचो लोक आहा. आनी जेन्ना जे लोक खरेपणी ह्या आमच्या देशाचे लिडर आसात, तांकां कोण तरी क्रिस्तांव ना. क्रिस्तांव नांवान आसतले, पूण तांचें मन चलता सैतानाच्या हिसपान. सैतान कंट्रोल करता आनी तांकां सजमणी ना की तांचे कडेन जें आहा हात्यारां आहात, ती सजमतलीं की दुसऱ्यांक मारून उडयतलीं आनी ते वाचतले म्हणून बंकरान वचोन. पूण भाव भयणीनो जाणय, हें जें गेर घडटलें फकत नॅचरल वॉर जावचें ना. हें आतां सैतानाच्या हातान आहा. फुडल्या बुधवारा दिसा हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की नोआच्या दिसांनी ज्या भाशेन घडलें, जेन्ना नोआ आसतालो खूब वर्सां पयलीं, नोआ तुमी आयकलां नोआ, देवान आख्खें संवसार बुडून उडयलो 40 दीस आनी 40 रात. कित्याक जाणा भाव भयणीनो? कित्याक देवान जेन्ना त्या आंच बोडव्यांक धाडलेले ह्या संवसाराचेर, ते आंच बोडवे आपलें काम करून पोत्तून वचपाचे आसले. त्या आंच बोडव्यांनी कितें केलें जाणय? ते आंच बोडवे जेन्ना मनीस जाले, तें काम केलें, ते आतां पोत्तून आंच बोडवे जावन पोत्तून वचोंक ना, ते संवसाराचेर रावले. आनी ते आतां संवसाराच्यो ज्यो बऱ्यो बायलो आसल्यो, बऱ्यो सोबीत बायलो आसल्यो, तांचे बरोबर ताणें संबंद जोडलो. आनी जीं आतां भुरगीं जालीं,
ती आता एकदम जायंटा भाशेन जाली, लांब जाली. तांचो DNA मनशाचो ज्या भाशेन देवान रचली तशी करूंक ना. ती आता तांचो DNA एका दुसऱ्या मनशाच्या भाशेन जालो, खूब लांब. तुमच्यान जेनेसिस उत्पत्तीच्या पुस्तकाचेर हांव फुडल्या बुधवारा शिकयतलो. तातूंत ताणें शिकयलें की सगळे जायंट जाले. जेन्ना देवान पळयलें की हे सगळे आतां जायंट जाले म्हणून ते जायंटाचे आतां जायंट भुरगे जातले म्हणून भुरगीं सगळीं आतां जे ताणें रोचल्यान असलीं भुरगीं जातलीं. आनी ताणें आतां चिंतलेलें की आपल्या पुताक ह्या संवसारान मनशाकुराचें तारण करूंक जाय म्हणून ताणें चिंतलेलें. ताणें आतां ताणें म्हणलें आतां ह्या मनशांनी जे हांवें रोचूंक ना आतां रोचून काडलां. ह्या आज बुडव्यांनी मनशा बरोबर संबंद दवरून भुरग्यांक हाडल्या जी आतां हांवें रोचूंक ना ती. ताणें आतां नोवाक सांगलें तुजी फामील घे आनी सगळे जानवर जे आसा विचून काडून तूं आतां एका आर्कान वच. आनी जेन्ना ताणें आर्क बंद केलो 40 दीस आनी 40 राती ह्या संवसाराचेर पावस पडलो आनी आख्खो संवसार काबार जालो. फकत नोवा आनी ताची फामील वाचली. आनी देवान त्या वेळार आख्ख्या संवसाराक काबार करून उडयली, सामकी नश्ट करून उडयली, सामका मारून उडयली. कित्याक कोणूच थंयसर म्हणजे जाणूय भाव भयणीनो, देवाक जाल्लें आपल्या मनशाकुडाचें तारण करपाक ताका जाल्लें एकल्या दादल्या वरवीं म्हणटा नोवा ताचे फामिली वरवीं ताका आतां लोकांक ह्या संवसारान हाडपाक. आनी आतां हें कित्याक घडटलें जाणा, कित्याक आतां हें देव आतां हो संवसार आतां काबार करपाक येतलो. कित्याक ताणें आपल्या उतरान सांगलां तो आतां फकत एका मोहिमेमोत इगर्जेक पासत येतलो. म्हणून जो कोण मोहिमेमोत ना आपल्या ओतम्यान मोनान आनी कुडीन तो आतां काबार जातलो. कित्याक हांव तुमकां सांगता कित्याक ह्या संवसारान ह्या वेळार कितें घडलां जाणय, आमी मनशा कुडान सैतानाक ह्या संवसारान कॉमेस केल्यात. कशे भाशेन तुमी जाणो की देवान रचल्या फकत एका दादल्याक आनी बायलेक, वय की ना? वय. देवान रचल्या मॅन एंड अ वुमन. पूण जाणय भाव भयणीनो, दादल्यान वचोन आतां बायल जाल्या, बायल गेल्या आनी दादलो जाला, ट्रान्सजेंडर जाला. जी कोण नॅचरली जाल्यार दुसरी आहात, पूण थोडे आतां गेल्यान आनी आपलो बायल जाल्या मनीस जाला बायल. आनी ताणी आतां संबंद धरून ताचो DNA चेंज करून ताणी आतां भुरग्यांक हाडल्या ह्या संवसारान. आनी ही भुरगीं देवान रचलेलीं न्हय, ही जावना सैतानाची भुरगीं. म्हणटच ही आतां सैतानाची भुरगीं वाडत वेता. म्हणजे ती दिसतात मनशा भाशेन, पूण ती आतां तांकां आत्मो हा सैतानाचो. दे हॅव द स्पिरीट ऑफ द डेव्हल. देखून भाव भयणीनो, कोण आमच्या जिवितान येता आमकां खरेपणी पवित्र आत्मो ना जाल्यार आमकां खरेपणी ती तांकां सुमारान तांकां रेकग्नायज करूं म्हणजे कितें तांकां ओळखूंक जायना जाल्यार कित्याक जाणय आमी पवित्र आत्म्यान ना म्हणून. पूण आमकां पवित्र आत्मो दाखयतलो की ही जावन आसा सैतानाची भुरगीं, तांचेर हात पासून धरपाक एकदम वायट. कित्याक कोण तांचेर हात धरीत जाल्यार तुमी काबार जातलीं. पूण ही आतां वाडत वेता ह्या संवसारान. कित्याक आतां गव्हर्मेंट आतां इतले आतां सैतानाचे बोल्ल्या. आनी देखून भाव भयणीनो, जो कोण आतां प्रमाणीकपण ताणें आपल्या ओतम्यान आनी आतां तें पवित्रपण आपल्या मोनान आनी कुडीन घेवंक ना जाल्यार, खरेपणी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी पवित्र जावंक ना जाल्यार हो वेळ पावला की जेजू आतां आपल्या आज बरोबर रेवलेशन तुमी तुमच्या बूक रेवलेशनाचो वाचूंक जाय तुमकां कळपाक. कित्याक आमी जे आतां हांव तुका सांगता तें ऑलरेडी पुस्तकान बरोवन दवरलां. हें देव जाणो आसलो घडटलें म्हणून, पूण ताणें सांगलां की आपले आज बुडवे धाडटलो. आनी आतां सगळे संवसाराचे निसणटोन जो कोण खरेपणी प्रमाणीक जावंक ना आनी ताणें पवित्रपण घेवंक ना आपल्या मोनान आनी आपले कुडीन, तांचें निसणटोन जातलें. कित्याक देव येतलो फकत एका मोहिमेमोत इगर्जेक मेळपाक. ही विल कम ओनली फॉर द ग्लोरिफाईड चर्च. तांचें सुपर नॅचरली प्रोटेक्शन आसतलें. देखून भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी ह्या काळार आमी एक पवित्र जिवीत जिवंक. आमी फकत आयकोंक न्हय, आयकलें बरें दिसलें ना,
ते आम्ही पवित्र आत्म्याच्या आदारान ते उतर आयकूंक, ते उतर आम्ही पाळूंक, आमच्या मनाची नोटसणी करूंक, ते पवित्रपण आम्ही आमच्या कुडीन जिवूंक एकदम गरजेचें. कित्याक आमी आमच्या आत्म्यान, मनान आनी आमच्या कुडीन संपूर्णयेन आमी पवित्र जावपाक एकदम गरजेचें. पवित्र पुस्तकान आमकां सांगलां तें पयलींची तेसलोनिकांकारां 22:5-23 आमकां सांगता की जेजू जेन्ना परतून येतलो ताका जाय आमी खरेपणी एक मोहिमीमंत इगर्ज जावपाक, आमी खरेपणी मोहिमीमंत आमच्या आत्म्यान, मनान आनी कुडीन जावपाक. कित्याक तांकांच फकत तो मेळपाक येतलो, दुसऱ्यांक तो चान्स मेळचो ना. देखून आयज आमी खरेपणी देवाचें बोगसणें मागपाक आनी खरेपणी हो निचो करून हें पवित्रपण जियोवपाक आयजसान आमी सुरवात करुया. आमेन. Amen. Amen. जेजू कारगा. Thank you, Jesus. जेजू कारगा. Thank you, Jesus. कोण कोतलो निमाण प्रेरू? हॅलो? बरें हांव कोत्ता सिस्टर. ओके, प्रेज गॉड. भोव मोगाला सुर्गींच्या बापा, दिनवास तुका हे मोलादीक शिकवणे पासत आमच्या भावांतल्यान तुजो पवित्र आत्मा खरोच आमचेशी उलयलो आनी खरेंच ही एकदम गरजेची शिकवण आमकां आज मेवली. आमी आमच्या आत्म्यान, मनान आनी कुडीन पवित्र आसचें कितलें गरजेचें तें आमकां आयज तुवें शिकयलें पवित्र आत्म्यान. दिनवास तुका. प्रेज गॉड. पळय थँक यू. आमच्या जोडटीच्या दिसाक आमी खरेपणी संपूर्णयेन पवित्र आसोंक तुजो पवित्र आत्मोच आमकां आदार दिता बापा. दिनवास आनी महिमा. आनी ही शिकवण गोट आमच्या मनान, आमच्या काळजान उरोंक आनी ती शिकवण आमी दिसान दीस वापरूंक, तुजें उतर आयकून आमची मनाची नवसोडणी दिसांनी दीस करूंक आमकां तुजो पवित्र आत्मो आदार दिता म्हूण आमी दिनवास दिता. आनी जायतीं जाणां आज हे शिकवणेक येवंक पावंक ना. तांकांय तूं ही गरजेची शिकवण फावो कर बापा म्हूण आमी मागता. हे मागणें आमी कोत्ता जेजूच्या पवित्र आनी मोलादीक नांवान. आमेन. 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 जेजू कारगा. प्रेज गॉड. जेजू होच नाकाया बर्थडे करपा जाय आमकां. जेजू कारगा. प्रेज गॉड.